सेंट फ्रांसिस झेवियर हांचे विशीं आक्षेपार्ह विधान केल्ल्याच्या प्रकरणावेल्यान गौतम खट्टर अटकेत आसा। तांणी बुधवारा जामिना खातीर अर्ज केल्लो। ताच्या जामीन अर्जाचेर वास्कोच्या GMFC कोर्टात बिरेस्तारा सुनावणी जाली। न्यायालयान ताच्या जामीन अर्जावेलो निर्णय राखून दवरला। ह्या प्रकरणात शेनवारा सकाळी न्यायालय निमणो आदेश दितलो। जाले आतां वास्को कोर्टा मुखार आमी बेल फायल केल्ली। आज पुलिसांनी फायल केल्या, आर्ग्युमेंट्स कंक्लूड जाल्यात। सॅटर्डे मॉर्निंग 10 o'clock फायनल ऑर्डरी खातीर आनीक रिमांड आसा। सो रिमांड दिल्लो 2 तारखेक एक्सपायर जालो तो, आनीक ऑर्डर दोनूय 2 तारखेक सकाळी दवरल्या वास्को कोर्टान। सो कितें आर्ग्युमेंट आर्ग्युमेंट बेसिकली इतलेंच आशिल्लें की कस्टडी कित्या खातीर जाय काय म्हणून। तो ऑफेन्स आसा पळय जो व्हिडिओ रिकॉर्ड जाला, आनीक गौतम खट्टराची व्हॉइस रिकॉर्डिंग काडलें आनी तांणी पुण्याक एक्सपर्टा कडेन धाडल्या व्हॉइस कन्फर्म करपाक। सो बेसिकली असले ऑफेन्सीस आसता। आमचे आर्ग्युमेंट अशें येयलें की असल्या ऑफेन्साक पुलीस कस्टडी कंटिन्यू दवरून कांय करपाचें ना, कारण हे डॉक्युमेंटेड टायप ऑफेन्सीस हे। सो स्टेटमेंट केला तो खबर आसा, तो त्या मनशान केला काय त्या मनशान केला ना, किंवा तो प्रूव्ह करपा जाता काय ना, इतलेंच मेन कंटेन्शन। ते हाजेर एक्सपर्टा कडेन जेन्ना धाडटले तेन्ना एक्सपर्ट हाडटलो कळून की बाबा आगेलोच आवाज आशिल्लो आनी होच तो व्हिडिओचेर आसा तोच सेम मनीस म्हणून, जाल्यार हें पुरो जाता इन्व्हेस्टिगेशन। तितलेंच आमचे लिमिटेड आर्ग्युमेंट आयले की कस्टडी कंटिन्यू दवरून कांय फायदो ना।